विनय तेंडुलकार मांद्रे मंडळाच्या वांगड्यांक मेळ्ळे म्हूण मांद्रे मतदारसंघाच्या मंडळ समितीन पत्रकार परिशद घेवन अध्यक्ष विनय तेंडुलकार खोटी माहिती पत्रकारांक दिवन मांद्र्यांतल्या मतदारांक फटयतात अशें जाहीर केल्लें। ह्या संबंदान विनय तेंडुलकाराक विचारलें तेन्ना आपणाक कांयच उलोवपाचें ना अशें सांगलें। तांकां कोणाक मेळना असो तांचो दावो आसा। एक्झॅक्टली कितें दबावाचेर उलयता आसतले कांय लोक। दयानंद सोपटेक भाजपान आयला तो मांद्रे मतदारसंघाची उदरगत आनी रोजगार दिवपा खातीर अशें भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार म्हणटा। म्हाका हेजेर कांयच कॉमेंट्स दिवपाचे ना। भारतीय जनता पक्षाचें काम हें अविरतपणे चालू उरतलें, चालूच आसतलें आनी सगळ्या मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेक आनी कार्यकर्त्यांक घेवन आमकां फुडें वचपाचें आसा। मांद्रे भागाचो विकास करपाचो आसा आनी थंयच्यान आमकां आमदार निवडा। ते दयानंद सोपटेक कित्याक ते बीजेपीन आयले ते तेंचें उतर दिल्लें आसा। मांद्रे मतदारसंघाचो विकास करपाक आनी भुरग्यांची जी नोकरी संदर्भांचो हें करपाक तेजे खातीर ते आयिल्ले आसा। दयानंद सोपटे आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक एकठांय हाडपाचो आमचो घरगुती विशय आसा अशें सांगलें। आमचो प्रयत्न आसा, हे आमचे घरगुती हें आसा इश्यू ते आमी सॉल्व करतले।